वास्को बोगदाच्या IMS या शिक्षणीक इन्स्टिट्यूटाच्या हॉस्टेलांतल्या 100 विद्यार्थ्यांनी चिकन बिर्याणी खाल्ल्यान भलायकी गंभीर जाली। या इन्स्टिट्यूटांत शिकपी खुबशी विद्यार्थी संस्थेच्या हॉस्टेलांत रावतात। या विद्यार्थ्यांक बुधवारा दनपारच्या वेळार चिकन बिर्याणी दिल्ली। कांय वरां भितर विद्यार्थ्यांची भलायकी इबाडपाक लागिल्ल्यान वास्कोच्या खासगी हॉस्पिटलांत तांकां उपचारा खातीर दाखल केले। सध्या त्यांची भलायकी स्थिर आसा। ह्या प्रकरणाची मुरगांवचे उपजिल्लोधिकारी भगवंत करमली हांणी दखल घेवन बिरेस्तारा मुरगांव पुलीस स्टेशनाच्या निरीक्षकाक चौकशी करून अहवाल दिवपाचो निर्देश दिलो। ही घडणूक वीख बादेक लागून काय दुसऱ्या कारणां लागून घडल्या हे अहवाला उपरांतूच स्पश्ट जातले। ही घडणूक उक्ताडार येतकीच अन्न आनी वखदां प्रशासनान त्या हॉस्टेलाचे रांदचे कुडीची तपासणी केल्याची माहिती सुत्रां कडल्यान मेळ्ळा। Actually, the issue is not been officially reported to me yet, but from some sources, I just came to know today afternoon that few students from Goa Shipbuilding College are being admitted in hospital on account of food poisoning. Actually, even we don't know the exact cause of food poisoning, but I have already given instructions to PI Mormugaon to find out the cause, and I'll be also calling the in charge of that college to know the exact cause of food poisoning. सर ती मेसेज येयली की अशें जाला तुमचे जाल्यार एडमीट केला हॉस्पिटलार म्हणून आनी मागीर हांव सकाळीं आयलें सर पळोवपाक खातीर तसो बरो आसा पण तेका लूज मोशन आनी उलटी जाताली तेका भरपूर आनी मागीर राती फिवर बी आयिल्लो ते म्हणटा की आमी बिर्याणी खाली आनी जाली म्हणून अशें म्हणटाले आमकां सारकें खबर ना न्ही। टोटल कितले भुरगे 80 भुरगीं आसा आणि ऍडमिट कितले जाण हा हांगसर 7 जाण काय 6 जाण कितें आसा हॉस्पिटलात आणि त्यांचे पेरेंट्स बीन येयले ती काय खबर ना सर म्हाका हांव म्हजे चल्या वांगडा म्हाका कळ्ळें न्ही राती मागीर सकाळीं हांव धांवून आयलें पळोवपाक। आता कसो तुमचा आसा बरो आसा पूण लूज मोशन मातशें चालू आसा एक 4 फावटी कितें जालें तेका सकाळचें 4-5 फावटी पूण उलटी जावना आनी ट्रिटमेंट चालू आसा न्ही सलायन लायत आसा। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV।